सोमारा WRDच्या चीफ इंजिनियराबरोबर तिळारी प्रकल्पाचेर चर्चा जाले उपरांत WRD मंत्री विनोद पालयेकार उलयलो। आजच हांवें आमच्या चीफ इंजिनियराक ऑफिसान म्हज्या आपूण हाडलो आनी तांकां तिळारीचो जो प्रकल्प त्या प्रकल्पाचें जें उरिल्लें काम आसा त्या कामाचो आढावो घेतिल्लो आसा। हो प्रकल्प जो आसा तिळारीचो तो प्रकल्प म्हळ्यार देशभरांतल्या 100 प्रकल्पां पैकी एक प्रकल्प आसा जो प्राधान्यान घेतलो वता आनी ह्या कामाचो आढावो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजीच्या ऑफिसांतल्यान मॉनिटर केलो वता आनी हेजें काम जें पेंडींग उरलां तें काम प्राधान्यान घेवपाचें आनी त्या दृश्टीन हांवें आमच्या मुख्य अभियंत्याक आपोवन हाडून ताचो आढावो घेतलेलो आसा आनी डिसेंबर 2019 पर्यंत खंयच्याय परिस्थितींत आमी तें काम पूर्ण करतले आनी लोकार्पण ह्या प्रकल्पाचें आमी करपाचें आसा। कित्याक चड काम उरूंक ना, आतां थोडेंशेंच उरलां आनी तें कशेंय करून डिसेंबर 2019 पर्यंत आमी मार्गी लायतले, तें काम सोंपयतले आनी तें देशाच्या सेवेक रुजू जातलें। प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळकार।